कितें आसा फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रेसाक दिला पूण ती कॉपी आजून पासून आमकां पावूंक ना. त्या रिपोर्टान एक्चुअली कितें म्हटलां पळय तें कळ्ळ्या नंतर आमी तेजेर स्टेटमेंट फुडें करूंक शकता आनी मागीर आमी म्हाजना फुड्यान वचूंक शकता बाबा कितें हेचेर कितें करपाचें काय म्हणून आनी मागीर म्हाजन तें ठरयतलें कमिटीन. तेंच्यांनी पूण रिपोर्ट अशें म्हटलेलें की एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलें की आमकां वेवस्थीत म्हायती दिली गेली वचूंक ना. ना हें साफ खोटें. आमी ताका पुरें कोऑपरेशन दिलां. मागीर कॉपी तुमकां केन्ना मेळटली कितें आयडिया? ना ती सरकारान ठरयतली. सरकार केन्ना येतलें त्या प्रमाणे आमी फुडली कारवाय करता न्ही. फुडलें कितें आहा तें कारवाय आमकां अजून कांयच मेळूंक ना. कॉपी मेळ्ळा उपरांत तुमी मागीर मिटींग येता. मागीर आमी मिटींग घेतले. तेजे पर्यंत स्टँड कितें आहा तो दिसलें हय ना जो पर्यंत ती कॉपी मेळना तो पर्यंत आमचो स्टँड ना न्ही. कॉपी मेळ्ळ्या नंतर स्टँड आसतलो पूण एक गोश्ट खरी की आमी मेळ्ळ्या नंतर ते म्हाजना फुड्यान वयतले. ती कॉपी म्हाजना फुड्यान घालतले बाबा तितून मागीर लेट म्हाजन शूड डिसायड म्हाजन कितें तें ठरयतलें आमचें. आतां पर्यंत तुमी म्हणजे कितले पर्यंत सहकार्य केल्लें पळय तांकां ताच्या फुडें म्हणजे पोलीसची चौकशी चालू आहा त्या भितर म्हटलें गेलेलें की तुमचो सहकार्य नासलो प्रशासना हें बरोबर. साफ खोटें. आमी पुरें सहकार्य केलां. हांगासर ह्या सायटीर येयले तेन्ना आमकां सहकार्य दिलें आनी तेन्ना तेंच्यान आमकां थंयसर मामलेदारान आपयलें तेन्ना आमी तांकां कॉपरेशन केलां. आमचे तरेन आमी पुरे 100% सहकार्य केलां. म्हणजे सहकार्य दिवंक ना म्हणटा आनी हें साफ खोटें. हो खोटो आरोप आनी मान्य ना.